विश्व कोंकणी वाहिनीचे सकड आमगेले मोगाच वीक्षकांक स्वागत करता। हांव चेतना नायक। भरतनाट्य एक कला। त्या कलेंतू विद्वत पदवी प्राप्त कोर्नु पूर्ण कोर्नु त्या मुखावेल पीಳಿಗೆಗೆ ಒಡ್ಡೋನ್ ಹೊರಕ ಸಿಕೋಕ ಮಂಚೇಕ ಉದ್ದೇಶಾಂತು ನೃತ್ಯ ನಿಕೇತನ ಸಂಸ್ಥಶೂರ್ ಕೋರ್ನು ಚರಡುವಾಂಕ ಭರತನಾಟ್ಯ ಸಿಕೈತ ಭರತನಾಟ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ जावनु हजारके चढ नृत्य प्रदर्शन केलेले तृप्ती जी कामत आजी आमगेले अभिरुची ह्या संदर्शन कार्यक्रमाक आयलेची तृप्ती जी कामत माय नमस्कार। नमस्कार। आयचे अभिरुची ह्या संदर्शन कार्यक्रमाक प्रीतीचे स्वागत करता। नमस्कार। अतो आमगेल सोयरे तृप्ती जी कामत हंगेल एक सान ओळखू आमगेल वीक्षकांक ಒಂದಿಚ हांव विचपवता। गणपती नायक आणि शांभवी जी नायक हंगेले सुपुत्री तृप्ती जी कामत। कटपाडी गोविंदराय सुब्राय कामत हंगेले धर्मपत्नी। गगनदीप कामत आणि गार्गी कामत हंगेले मोगाची आवसू। नृत्यांतू विद्वत पदवी प्राप्त केलेले हन्नी 1999 अंतू शिरवांतू शांभवी नृत्य निकेतन नृत्य संस्थे प्रारंभ करताती आणि हजारके चढ नृत्य प्रदर्शन दिलेले होडपण तृप्ती जी कामत हंगेल जावनस। हंक मेळलेले प्रशस्ती पुरस्कार म्हळ्यारी नाट्यराणी उडुपी कण्मणी या प्रशस्ती, NSS शिबिर सन्मान सेंट मेरी शाले शिर्वा, NSS शिबिर हिंदू पदवी पूर्व शाले शिर्वा, लयन्स क्लब पडुबिद्रे, कापू रोटरी क्लब शतसंभ्रम बेಳ್ಮಣ್ ಶಾಲೆ, महिला मंडली काळिकांब देवस्थान, नृत्य सिंचन, महिला मंडली मंगळूरू हंगाचे सन्मानाकೈ भाजन जल्लेंती। जतिस्वर वर्ण कौतुकम तिल्लान अशी वेगवेगळे देवाले भजन, गणेश वृत्तांत, मार्कंडेय चरित्रे, जगन्मोहनने कृष्ण, अष्टलक्ष्मी नृत्यावळी, सीता कल्याणम, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, दशावतार, श्री उडुपी कृष्णाष्टमी, शबरीमले अय्यप्प, नवदुर्गा महिमे, स्वागतम कृष्ण अशी सभार कोंकणी भाषेचे भजनाक नृत्य संयोजन केलेले होडपण हंगेल जावनस। तृप्ती जी कामत माय अपास परतून ह्या संदर्शन कार्यक्रमाक तुमका स्वागत करता। नमस्कार। आता एक आम्ही शुरवेरी प्रत्येक पळयतना ते एक खंयची एक कल आसा सानपणेरी ते शूर जाता म्हणजे मेळकलेची तशी तुमकां हे एक भरतनाट्याची एक आसक्ती केदन शूर जाल्ले आणि तुमगेल ते एक बाळपण कशें आशिल्लें? मिगेल बालपण फर्स्ट आम्ही म्हळ्यार हांव हें करचिलें कारी हांव एक 5 वर्सां आसतना तेन्ना एक्चुअली कोणी नमगनाची म्हाका एक सांजराक एक प्रॉब्लेम आशिल्ले 2 पांयाके म्हगेल पांया बल नाशिल्ले म्हाका उल्लोच येनाशिल्ले दोळेचे एक कसनेची म्हळ्यार भयंक केल्यारी आनी दोळे ಗೊಂಬೆ वयर वच्चेसिल्ले कोणाके गोतना मस्त जनाक म्हळ्यार आतां डान्स कोर नाशिल्ले निमित्त कोणाके कळना पक्कनी ते प्रॉब्लेम आशिल्ले निमित्त मुगेल अम्मा भयंक केले ताकाची तिने ಹಳೆ ಮಾರುಗುಡಿ ದರ್ಶನಾರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿಮ್ಗೂನು चेडाक समकोन दिवका देवा म्हणून एक नमगून आयलेकत ते तेन्ना मारे मान म्हळ्यार ते दर्शनारी 2 नारळू एक मोगरे चेंडू आणि ते सरस्वतीक दियाची ती समजता म्हणून एक उदाहरण दिली। त्या उदाहरणेक तकीत डॉक्टरले चमकलेची ताजे नंतर समकोरची कितरी म्हण समकोरची कितर म्हणते निया करताना तुम्ही डान्स शिकयलारी लायकात जेव्हा तुम्ही योगासन शिकयलारी लायक ते चेडाक म्हण तांक सांगलें। मागीर चिके वर्सानंतर एक 1.5 वर्सानंतर एक ಹೊಸ मारुगुडी एकलो सर नारायण भट म्हण मिगेल फर्स्ट गुरु नारायण भट म्हण ताका लागीं हांव सेरवली तांच मैन शिकयलें मागीर ताण सोडलें थंय केलो ह्या प्रॉब्लेम जावन मागीर मुगेल अम्माक डान्स म्हण मस्त इश्ट तिका तिने शिकूंक म्हण एक मस्त आश आशिल्ले ताजे नंतर ती म्हाका शिकोवका म्हण जोर एक आशी ताजे कितें तिने हर्ट करून मुगेल अन्ना लागीं कसने पुणे कशें डान्स मुखार सुद्दां तशी हें कराची म्हण मागीर आनी एकलो राधाकृष्णंत्री म्हणून ताका कापू मुगेल अन्नान आपोसून लक्ष्मी जनार्दन देवस्थानांतू ताका एक प्लेस दिवन म्हाका मात्र न्ही पुरा कापू चोडूवांक जाल्यार पुरा जनांक शिकूत तशी एक हें कोन्न दिली तांणी तेन्ना थंय
तागेल्यांत म्हाका चिकी मस्त इम्प्रुवमेंट जाल्लें. हं. आनी ताणें एक मागेल्यांत एक चिकी पळयलें म्हळ्यार हांव एक म्हाका एक वोग्गे येता डान्स म्हणून. हांव एक सांजचे क्लासाक तेन्ना एक स्टार्ट केलेलें सांजचे क्लासाक. तेन्ना 7 क्लासा भितर म्हाका जुनियर एग्जाम बरयसिला. 1 वर्ष एक वर्स भितर म्हळ्यार ताणें एक म्हाका म्हणलेलें तुका कस कॅपॅसिटी तुका कोर येता म्हणून एक. तेजे नंतर ताकाच ताणें केलें म्हणजे तुका गोतना म्हाका गोतस म्हण. ताणें मस्त इंट्रस्टार म्हाका शिकयला. मागीर एक 5 वर्स तशी शिकली. ते एक आनीक एक ऑपॉर्च्युनिटी देवान कशी एक आमगेला एक डान्स येवची कितेंरी म्हण एक म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिलें म्हळ्यार एक दंचे क्लास आसता म्हणटा आमगेले हळे मारुगुडी ते हॉल ओपनिंग आशिल्लें. ताका आमगेले आमचे काल माम रमेश पै म्हणून ताणें एक आमकां एक सांगलें तुमी भरतनाट्य शिकता न्हू गो आमगेल्या एक हॉलाक एक फंक्शनाक एक तुमी अर्ध घंटे प्रोग्राम दियाची म्हण. आज मात्र आमगेल्यान एक तेन्नाच एक आमगेल कालारी असल मोबायलांनी कसं येना कॅसेट कसं येना तेन्ना एक या मात्र तांगेल कसन तांणी संगीत सांगता ती ताची कॅसेट वॉइस रेकॉर्डिंग तिकलेची तांणी दिन आशिल्लें आमकां ते आमी ताका म्हळ्यार आमी निमगेल्या रे तांगेल प्रोग्राम कितें मात्र तशी ते एक लिमिटेशन. तशें जावन आमकां भायर खंयचे प्रोग्राम दिवचे जायनाशिल्ले आमी शिकला रे. ते मागीर ताका म्हणलो अड्डी ना गो खंयचे एक मेळटा न्हू पुत्तूर नरसिंह नायकाले जेवा कोणाले दवर न्हू तूची स्टेप घाल करी म्हूण. म्हाका एक तेन्ना एक आशिल्लो अभ्यासू आवो स्टेप घालचे एक शिकयचे अभ्यास आशिल्ले पद करताना अभ्यास आशिल्ले. तेन्ना एक एक्चुअली एक ते नवे इनोवेशनशी जाल्ले मात ते कोणी करनाशिल्ली तशी. ताका पुत्तूर नरसिंह नायकाल एक बागिलान तेरदू आनी जगदोदारना मागीर एक 4 पद्य दवर न्हू हे बालसुब्रमण्यम म्हणाले हेळुवे कथे हेळुवे तशी एक 4 पद्य आव स्टेप घाल न्हू एक केल्ले कंपोजिंग कोर न्हू एक प्रोग्राम एक 3/4 घंटेचा प्रोग्राम सेट केले. ते प्रोग्राम सेट करताना एक काची देवान एक वाट दिवचे म्हाका एक प्रोग्राम दिवच्याक एक वाट म्हळ्यार ताकतीत होसा मारुगुडीची एक सुब्रमण्य शेट्टी म्हणून ताणें म्हणल्यार तुमी शिकून आसल्यार तुमी हांगा नवरात्री प्रोग्राम दियाची म्हणून. मात्र मिगेल ओट्टू करच्याक तेन्ना हांव एकली कोर म्हण मिगेल एक अभ्यास ना आत्ते जाल्यार हांव एकली म्हण करची ना पुरा जाणां ओट्टू मेळून करची म्हाका एक अभ्यास. तशी मिगेले अन्नार म्हळ्यार नंडेल पूत राघवेंद्र आनी मिगेल कझिन वंदना म्हणून तांकां कितें घेवन हांव ते प्रोग्राम सेट करून प्रारंभ केले. मागीर तेय वे जाल्ले हांग हे जाल्ले ताजे नंतर म्हाका एक कडेन पळयलेले कडेन आनीक कडेन आपयले महिला मंडळ जाल्ले. तशी 9व्या क्लासाक हांव एक प्रोग्राम स्टार्ट केले. हांव टीचर जायन तेन्ना कसं नाही हांव एक्चुअली ताका म्हळें मिराकल म्हळें म्हगे लायफान तितले नेक्स्ट 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 कशी पळय. तशी ताजे नंतर ते NSS कॅम्प शिरवाचे जाले. मागीर तांचे क्लास हांव सिनियर एग्जाम बरयल्या. सिनियर एग्जाम जाल्यार हांव शिरवा कॉलेज सेंट मेरीस सेर्वलेली. ते NSS कॅम्प जाल्यार हांव फर्स्ट केलेले पळय ते शिरवा कॉलेजाचे लेक्चरर आशिल्ले तांतू. ताका हांव शिरवांत सेर्वतरी ताका एक इंट्रस्ट हांव कॉलेज डेक हांव ते हाजे PUC वेळार ते करका म्हणून हांव आर्ट्स घेतिल्ले. तशी तो मिगेल इकॉनॉमिक्स लेक्चरर ताका एक तू करकोची हांव तुगेले परफॉर्मन्स तांके दाखोवका मिगेले हांगाचे शिरवा जानाक ताका एक हट तेन्ना एक एकलीक दिवचे परफॉर्मन्स एक ऑपॉर्च्युनिटी नाशिल्ली त्या टायमार आमगेल टायमार तेन्ना तेन्ना म्हळ्यार भरतनाट्याची की उणेची करचे. तशी मागीर ताणें ते भरतनाट्याचे ऑफर ताका ताणें कोर न्हू एक चान्स दिवन मिगेल कितें आनेकलीक एक चान्स दिवन सिंगल परफॉर्मन्स मागीर हांव एक कुचीपुडी डान्स केलो तांतू पुरा जनाके शिरवा जनाक भारी खुश जाली. मस्त पुरा फादर चर्च फादर तांकां पुरा जनाकी खुशी जाली मिगेल डान्स पळोवन. तशी ते एकली प्रेसी टीचर आसा तिणें कसन केलें मिगेल डान्स पळोवन डॉन बॉस्को हांव शिकतानाची म्हाका डान्स शिकोवची आपयली
शिकतानाची शिकोच्या पहिले हं. तशी PUC शिकता आशिल्ली तशी ती तांगेल स्कूला वचून तांक कसं जावका तेन्ना हांव एक नवे नवेची कंपोजिशन म्हळ्यार एसूल पद्याक एक नवे नवेची हाका मागीर तुळू पद्याक पुरा स्टेप घालूंक तांकां ते बारीक खुश जाली. मागीर तिणे एक हें केलें म्हाका तूं हांगा डान्स शिकोवच्या स्टार्ट करी म्हणून एक शिरवान तूं थंय प्रारंभ जालें म्हाका थंय मिगेल लागींची मिगेल मोमो मालगर तशी थंय तिम्मा पै मागीर सरस्वती पै म्हणून पुरा ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಸ್ತಾನಿ ಭಜನೆ ಅಪ್ಪು ಮಂಚಿ ಮಿಗಲ್ ಅಜ್ಜಾಕ ಲಾಯಕ್ ಪದ್ಯ ಸಂಗತಸಿಲ आणि मिगेल मोमो माने त्यांना पूड सांगपणारके त्यांना महात्मा गांधी एद्राक महाराष्ट्रांत डान्स केल्लास हे मस्त फूड कालक ते कोणा ಗೊತ್ತना मात्र तिगेला फोटो असील तीन सांगिल असील म्हाका तेन्नाच काल नवा त्यांनी तांक सेव करची सने ते या नासिर ऑपॉर्च्युनिटी तशी तिने एक म्हाका सांगिलस महात्मा गांधी एद्रा केल्लास गो म्हणून तेन्ना तशें मागीर थंय आमगेल्या संस्था स्टार्ट केले थंय आमगेल घरांतूची तीन ಒಟ್ಟು केल चेडवांक मागीर या पॅम्पलेट कोरून पुरा ಜನಕ್ಕೆ आमगे लेक्चरर्स फादराक पुरा ಜನಕ್ಕೆ आमगे मिगेल सराक आपून एक क्लास स्टार्ट केला म्हळ्यार तेन्ना सिनियर एग्जाम मात्र मुग्दला थंयसर मात्र तांणी मिगेल परफॉर्मन्स पळोवनूच तांणी मुखार सिलाला शिकोवच्याक ताचे नंतर आपास आनी एक फेज स्टार्ट जालें म्हळ्यार तांणी चर्च फादरान तांणी पुरा लेक्चरर्सान ಒಟ್ಟು मेळ्ळो थंय खंयची स्कूल आसा पुरा स्कूलाक म्हाका तांगे स्कूल डे की NSS कैंप की पूरा चर्च फादरान फादर जावचे फंक्शन की तांगेले रोटरी की लायन्स क्लब की पूरा के म्हाका डान्स करूंक तांणी मस्त ऑपॉर्च्युनिटीज दिला म्हळ्यार हांव शिकयला पुरा स्कूलाक एक उद्यावर स्कूलाक तांगेले राजा मठाक गेला ते डान्स मागीर हांगा शंकरपूर स्कूल या चर्च स्कूल आमगेल सेंट मेरी स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल कुत्यार स्कूल तेन्नाच हांव शिकची वेळारीच या पुरा आमगेले हांव कशी म्हळ्यार आकाच्यान शिकचे सांजे मिगेल तांकां शिकोवचे मागीर स्कूलाचे हावरार म्हाका पेटयता आशिल्ले तांणी नोट्स दिता आशिल्ले म्हाका मस्त मिगेल लेक्चरर्सान मस्त हेल्प केला अनंत मुडे थंय मिगेल सोशियोलॉजी सर पुरा जनान इवन सायन्साचे लेक्चरर्स म्हाका सपोर्ट करता आशिल्ले तेन्ना पुरा जनान सपोर्ट केला तेन्ना मिगेलांतू मागीर ताचे नंतर डिग्री आसतना फादर विल्सन आनी ताणें मिगेल फीस भरला तेन्ना चिके आमगेल चिकेची फायनान्शियल प्रॉब्लेम आशिल्लो आमकां घरांतू तेन्ना म्हाका ಒಟ್ಟುच हांव ಒಟ್ಟು कशी केल्लें म्हूण म्हाका कोतना ಒಟ್ಟು कॉलेज प्रोग्राम्स शिकोवचे तशी एक पार्ट म्हळ्यार कापून ते स्टार्ट केल्ले तशीची क्लास आसा मागीर तशीची डेव्हलप जाता गेल्या ताचे नंतर हांव एक कॉलेज जाल्ले नंतर आपास एक मयनस चिकेची रेस्ट घेयनी तितले भितर म्हाका एक दंडतीर्थ स्कूलाक टीचर जावच्याक आपयल्या इमिडिएट थंय दोकून म्हाका मुळूर आपयल्या तेन्नाची मागीर हांगा बेळमण सुरेखा म्हूण आमगेर आमची केलीची ती टीचर जावन हांगा बेळमण लक्ष्मी जनार्दन स्कूलाक थंय वेळ आपयला तशी मिगेल क्लासेस दंडतीर्थ स्कूल मूळूर स्कूल लक्ष्मी जनार्दन बेळमण शंकरपुरा उडपी पडुबिद्रे कार्कळा बेळमण तशी फुल वीक हांव फुल बिझी तेन्ना कसं म्हळ्यार आमकां मस्त वेहिकलांत येना हांव बसारी वचून आनीक मेन म्हाका मस्त एफर्ट पडल म्हळ्यार त्या टायमार आमकां मोबायल ना ती लिमीट आमी प्रति एकाक आमी टेप रेकॉर्डर व्हरका कॅसेट व्हरका ते जड उखोळून व्हरचे ते तेन्नाच एक मिगेल ते परिश्रम आसपा हांव तेन्ना लेक्चर्स हांव कशी केल्या म्हूण ते एक म्हळ्यार कंटिन्युअस नॉन स्टॉप हांव एक अबाउट 15 years तंत हांव कंटिन्युअस केला मागीर म्हाका वायडीक जाली कडपाडी सुब्राय कामत तांगेल फॅमिली पोसार सुब्राय कामत म्हणजे तांगेले
सुपुत्र गोविंदराय कामत तांकां हांव वर्डिकधरली. तशी तांगेर नंतर हांव ते चिकेची स्टॉप केलें. मागीर पुरा कडेन राबयलें. खंयचे क्लासेस घेवच्याक पुरा कडेन म्हळ्यार मस्त कोर नाशिल्लें बी हांनी म्हणलें चिकेची तूं पळय चिके या घे तेन्ना चिके याद जाता म्हूण. मागीर ताजे नंतर एक 2 चेडू नंतर आतां चिकेची हांव एक लक्ष्मी जनार्दन देवस्थानांत मात्र करता. आमगेर घराक येता ती. मागीर तशी स्टार्ट करता एक मुकुंद एक स्कूलाक एक शिकोवच्याकनी वता. महिला मंडळाकनी शिकयता. महिला मंडळाक मस्त महिला मंडळा साके पुढे शिकयला आते शिकयला. उडपा महिला मंडळ मागीर हांगा कडपाडी महिला मंडळास मस्त चुरूक कसाची शिकोका म्हणजे वय 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 नाही ऐकतनाची खुशी जाता माय. आता ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಆತ ಐಕತನಾಚಿ ಮಸ್ತ್ ಪೂಡೆ ತದನ ಸಿಕೋಚಾಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಪಟ್ಟೋಚೇಚ್ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ತಂತು ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಸಿಕ್ಕೂನು ಸಾನ್ प्राइस म्हळ्यार धनचे क्लासा भितर सिनियर आके वचून सिकोचाक एक व्यवस्था मेळ्ळा आनी ताजे फुडें म्हळ्यार जाल्ले कुडले एक ಹೆಜ್ಜೆ दवरूंक जायना तसल पुरो ऐकतना ते मिराकल म्हळ्यार आसना करेक्ट ते एक देवानो एक वाट कोण दिल्ले म्हणून वय पदाची देवाना हाय दिल. आणि आता तुम्ही म्हळ्यार सान प्रायरीच इतलं पुरे एक शिकोचाक अवकाश मेळ्ळा. तशी भरतनाट्यमांतू तुम्ही वैर तर आसा ती तुम्ही एक कसं सांगू इच्छपावता ती भरतनाट्यम म्हळ्यार ಭರತನಾಟ್ಯಂ म्हळ्यार ಆಕ್ಚುಲಿ ಭಾವ ರಾಗ ತಾಳಗಳ ಮಿಲನ म्हणून म्हळ्यार एक पद्य तक्क राग आनी ताळ घालरी तक्क आमी भाव सेरसून म्हळ्यार आमगेल्या भाव आमगेल्या अंगा भितर आशिल कसा भाव ते सेरसिलारी सेरवून करचेची ते भरतनाट्य. ते एक थियरी हान ते सांगता आमगे निज रियालिटीक त्यावे सांगता एक या म्हूण. मागीर ताजे नंतर अनेक रिती ते एक म्हणटा ती अंतो या एक यज्ञाची म्हणून म्हळ्यार तुका देवा पूज केला समान म्हणून ते वय हांवे सांगता म्हळ्यार म्हगेले एक्सपिरियन्सरी सांगता हांव. ते एक नमून आमकां अंतो एक प्रति थियरी आमी खंयचे वाजयल्यार भरतनाट्याचे खंयचे पुस्तक एक वाजयल्यार तंतू एके कृती एके वर्णा एके खंयचे आमी पदम जावडी तंत एक पूरा ಒಟ್ಟು ಮೇಳು ತಂತೆಕ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಕ್ಕಚಿ ಜೀವಾತ್ಮಕ ಪರಮಾತ್ಮ ಜಾವಕ ಮುನರ್ತು म्हळ्यार परमात्मा स्वेरूचे तुक मुक्ती पावका जाल्यार आमगेल कसने आशे इडे या कोरका जाल्यार आमकां पूर्ण कोरका जाल्यार आमकां तो परमात्मा जावका. तंतू हे भरतनाट्य मस्त हे करता. बदाच म्हळ्यार आमी एक भजन करची एक या मागीर एक हानी भटमामान पूज करच्याक एक तशीची आमगेले मिगेलेकार एक भरतनाट्य त्यांची येता कॅटेगरीक येता. आमी एक जीवात्मा तंतु प्रति एकांतु परमात्मा सेर्वू का म्हूण एक तंतु भाव लायक रितीरी आत्मा संपूर्ण जावन परमात्माक आमी पावचे आमी एक तक शरणागती येवचे प्रति वर्णांतू ते लास्टाक एक तंतु छंद या जावन येता एक पदम एक शब्दम तंतु तशीची आमी कशी एक फस्ट अशीची एक आमगे जीवनांत आमी कशी एक पार्ट घेता ती तशीची मागीर लास्टाक आमी भजन आनी म्हणटना आमकां तेन्ना दिसना आमी एक पूज दितना देवा आमी तुका याद दिला आमके तूं बरापण करका म्हणून तशीची आमगे भरतनाट्य लास्ट स्टेजार त्यांची येवचे ते आमकां भरतनाट्य कलाविद आमकां कळटा ऑलमोस्ट देवल्यारी तेजे रुची कळटा. ते एक संस्कृती येता आमगेल्या अंगांतू येता. मागीर अनेक रितीन आमकां भरतनाट्यात एक चान्स म्हळ्यार आमकां एक देवा लागीं एक कृष्णाक राधे जावची ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा आमकां. राधे आता पुरंदर दास जावन एक कनक दास जावन निजे कोणा मेळटा
नाही एक वा काळात एक पात्र आमक पात्र आमक प्रति एक जनक एक तसल पात्र मेळका म्हणून एक आशे करता ती हम्म. तशी आमक प्रति पात्र करू मेळता प्रति तांगेल तांगेल अंगान तो कसन पुरा चलता आसिल एक सीते जावन ती कितलं विराह भोगली हम्म. तशी राम एक सात्विक जावन ताण कशी ನಡೆತ दवर एक ताणे एक जीवन ಎಂತು ताणे या केलं सागवण केलं हम्म. कृष्णानं कशी एक लीले दाखयल्या हम्म. के कशी बुद्धिवंतेकर जीवन काढल्या पूर हमक ते भरतनाट्यान आम्ही तंतु शिकत प्रति एक आम्ही तंतु तंत अनेक रितीरी एक योगासन हा त्या म्हणाल त्यांची हम्म. मग डोळ्याक तेव्हा इरवत असिल्या गोयानी तंतु समदलले भरतनाट्य निमित्त शिकता शिकताची आमगेले आई मुवमेंट तंतु डोळ्याचे मुवमेंट आणि करताना आम्ही Right. तंतु आणि आता मी एक भरतनाट्य म्हणताना आमक तंतु संगीत शिकू का तर संगीत शिकताना आमगे उच्चारण तंतु समजता तेन्ना आम्ही चिके तंतु उलोच शिकता ती आता उलयनातील एक चेडू ते संगीतानी शिकयल्यारी तंग चिकेची एक उल्लोक आणि कन्नड चिके स्पष्टता येता कंचाकी लँग्वेजेस आमका तंतु कन्नड एक उच्चारण येवचाक एक तसल पुरा एक लायक आता संस्कृत कंचे एक आम्ही कंचे पद्य शिकल्यारी तंत एक लँग्वेजेस करेक्ट लायक येता म्हणारी त्या शिकल्यारी आमका तंत लायक उपयोग अस खंडित एक आता तुमगेले उल्लेतंत एक उत्तरांतू कळता म्हळ्यार भरतनाट्यम कितलं तुम्ही इन्वॉल्व जाल्ले ती आणि तंतू तुमगेल केलवत कसने रोग असो कसने कसल्यारी आम्ही तुमका भायर येऊन एक रितीर चिकित्सा म्हणजे कळिता वय आणि तुम्ही शिरवांतू नृत्य निकेतन संस्थे शोर केला वय हे शोर करूक ताजे कारण आणि ते कसं पुरे कार्य करतर उद्देश कसं दवन तुम्ही शोर केलेला ते त्यांची अवतावण मळावरीची ते टीचरीन सांगली म्हणून एक जस्ट स्टार्ट केलं मागीर तंग शिकयता गेली नवनवे कंपोजिंग केल्या त्यांनी एक म्हळ्यार हांव त्या एक करताना मस्त असल कॅसेट डान्स म्हळ्यार त्याने कॅसेट आशिल्ले अशीची देवरा नामा अशी पुत्तूर नरसिंह नायकल की बालसुब्रमण्य त्यांनी एक मस्त या एका येयल्या म्हळ्यार त्या एक भरतनाट्य दत्तव्या म्हणून त्यांना मिगेल टायमार हांव त्यांना मस्त या केला फेस केला एक भरतनाट्य ताका हांव एक उत्तर म्हणाल अस भरतनाट्यम जेव्हा कंचे एक कले एक या आम्ही देवाक संपूर्ण आमगेल मना दोकून दिल्ल्यारी ते देव घेता म्हणून त्या भरतनाट्य दत्त देवरा नामा म्हणक आसा ना भजन म्हणक आसा ते देवरा नामा दत्ता देवरा नामात भरतनाट्यान तू येता तशी तशी हांव ते पुरा म्हळ्यार त्यांना या जान भरतनाट्य स्वीकार करत आशिल्ले हांव पळयला त्यांनी म्हाका केन्ने तांगेल कसने एक या आसतना फेस्ट आसतना एक 10 निमिष तुगेल डान्स करका गो म्हणून त्यांनी चान्स दिता आशिल्ले तांकां म्हणटा आशिल्ले तुगेल पळोवच्याक इंट्रस्ट जाता आमकां तू करतानाच आमकां एक इंट्रस्ट जाता म्हणून तेन्ना कॉमर्स सेक्शन सायन्स सेक्शन कॉलेजान ते पुरा त्यांनी म्हणटा आशिल्ले तुगेल एक परफॉर्मन्स दी म्हणून तशी तांकां मागीर हांव त्या मिगेल शांभवी नृत्य निकेतन त्यांची मूलक ते कॅसेटांत फर्स्ट कोणी हे कर न्ही मागीर मिगेल प्रोग्राम पळयता मागीर एक म्हळ्यार केन्ना एक भरतनाट्य जेव्हा खंयचेय प्रोग्राम आम्ही निमगून वचका मिगेल तशी जायनी प्रति एक प्रोग्राम पळयल जाताना आने कडे आपयल्या तशी मिगेल प्रोग्राम कितली की 1000 कडे जाल्ल्या तशीची पळोवनूच पुरा जणांना अनेक कडे आपत तशी जाल्ल्या ते एक देवान एक वाट दिला म्हणून हांव म्हणटा तशी म्हळ्यार एक तशीच हांव मागीर मध्येंतू म्हाका एक आपास अनेक गुरु शिकू का म्हणून म्हळ्यार तांणी गेल्लेची फर्स्ट गुरु तशी अनेक गुरु जाव का म्हणून हांव हे करता मिगेल अम्माले म्हणटा मिगेल अम्मा म्हणली तशें हांव गुरुपुराक सत्यदेवतेले निमगिता म्हणून दर्शनार्थ दर्शन जातनवा तांत एक निमगून घेता म्हणून ताकाची तिने हांव डिग्री आसतना ते एक हांगा गुरुपुरा वचून सत्यदेवतेले निमगिताना ते एक वारांत तुका गुरु तुका हे दाखोवन दिता मागीर ती हांगा नृत्य सेवे दी म्हणून तशी
ताकाची करेक्ट एक वारांतू म्हाका बदाची चंद्रमौळीश्वर देवस्थान भट्ट आमतनी अनंतेश्वराके पूज करता ती तनी देव मत धरता ती तशी त्यांनी म्हणल्या हांव तिक शिकयता म्हणून तशी म्हाका विद्वत पुरा आणि फर्स्ट दोकून ते कशी पुरा तेन्ना तू केलो म्हळ्यार म्हाका मस्त नॉलेज नाशिल्लें हांव मस्त शिकनी तेन्ना आमकां मस्त या नाशिल्लें आमी तेवे यूट्यूब असर पुरा नाशिल्लें मोबायलांनी नाशिल्लें आमी पळयलेल्याची या तशी न्हू तर म्हाका तितलें नॉलेज नासता ताकाच म्हाका मुखार शिकूं का म्हणून ते आनी मिगेले ते नृत्य निकेतना मुखार सुख जाल्यार एक तांची या जावका चेडू ಸ್ವಲ್ಪ तांची नॉलेज जावका म्हणून आणि कंप्लीट हांव ते कंपोजिशन करचे ते करेक्ट जावका तशी ताणें म्हाका पुरा थियरी पार्ट आनी तुका आल्यार अशी जावका जतीस्वरा कंपोजिशन अशी जावका वर्णा अशी जावका म्हणून ते पुरा ताणें ताजी इन्फॉर्मेशन पुरा म्हाका ताका पुरा जावन ताणें म्हाका या दिल्या विद्वताचे शिक्षण विद्वत एक अशी म्हळ्यार ताण पद्य सांगचे हांव तेन्ना कंपोज करून ताका दाखोवका एक्चुअली तांणी म्हाका आमकां तांगेल कंपोजिशन आमकां शिकोवका मिगेल्या अंत तशी न्ही ताका हांव कंपोज करका म्हूण तागेर हट पुराय हांव कंपोज करका तुका पद्य हांव दिता मिनींग म्हळ्यार केलो आमगेल्यांत वर्णा म्हळ्यार पदम जावळी ते पुरा एक कन्नडांत भागांत येना चर्ते आंध्र म्हळ्यार तेलुगू एक तमिळ भागांत येता ते आमकां अर्थ जायना लँग्वेजीस तशी ते आमकां भाव येवका जाल्यार एक्सप्रेशन्स येवका जाल्यार आमकां अर्थ जावका जाल्यार ताका तो मस्त गुरून मार्गदर्शन तागे लायक आशिल्ले ती ह्या पार्ट तशी हांव त्या वे पुरा कंपोज करता गेल्ली मिगेल पुरा तांतू कंपोजिशन तागेले मुखांतर मागीर एक राजांगणा एक मिगेले कंपोजिशनाची इडी प्रोग्राम कुचुपुडी डान्साची फुल्ल पूरा कुचुपुडी मस्त शिकनी मात्र फुल्ल प्रोग्राम 1 घंट्याच्या कुचुपुडी प्रोग्राम दिल्लो आसा ते करेक्ट वैकी म्हणून मिगेल फर्स्ट गुरु नारायण गुरु आशिल्लो तो ता पळोवचे येयिल्लो आशिल्लो ताका हांव निमगेले मिगेल गुरु लागी हांव हे कंपोजिंग 1 घंट्याचे कोणाले निमगिना शिकसने म्हाका गोतना अशें हांव केला तेन्ना ताकाची ताण म्हाका म्हणालस तू विद्वत दावका गो तुगेल्यान तू विद्वत आसलो म्हणून ताणें म्हणालस म्हाका ते अर्थ जायनाशिल्लो तेन्ना म्हाका ताणें ते स्टेटमेंट तेन्ना म्हणालस मागीर तेन्ना तेंचे कंपोजिशन ताणें म्हणलें पुरा समजला तुगेले ते हस्तीर हात काम एक मात्र तू संकरी म्हणून म्हळ्यार ताणें एक विमर्श आमगे रेडी उडपांत तो विमर्शाकार ताणें सांगली म्हूण जाल्यार आमगेले डान्स चिके समजला म्हूण एक ते आमगेले अर्थ तशी आता म्हळ्यार देवान एक वाटकोन दिल्लें सिकेता चमकलीन ती एक संस्था इशोर केला तशीची मागीर म्हळ्याची ಹೊರಡಿಕೆ जातरी चिके रब्बोका पडला मागीर घर चरडू हे नृत्य ಒಟ್ಟು कशी तुम्ही सांभाळण ಹೊರತಸತಿ ह्या निर्वहन करचे कष्ट जल्ली की कशी एक सहकार अस घरांतू सहकार म्हळ्यार तांतू निर्वहन करून मिगेल अम्मान अन्नानी ताका सहकार दिला म्हळ्यार एक मिगे नृत्य मुखारसून वच्चा म्हणून म्हळ्यार म्हाका माय माव ना ती तशी माय माव नातिल्ली निमित्त म्हाका चेडू सन्न आशिल्लो गगनदीप आनी गार्गी पण सन्न आशिल्ली न्हू ताका मिगेल अम्मान एक म्हळ्यार तिका नृत्य म्हळ्यार मस्त इश्ट न्हू तशी मिगेल चेडू पळोवच्याक तांणी समेत मस्त पळयला सान दुखून म्हाका तशी रंदप आनी करूंक आनी हानगेले विशय म्हळ्यार म्हाका वेंकटरमण मेळ्ळा वरीची हांगेलें नांव गोविंदराय कामत म्हूण न्ही हांव मनशा म्हाका वेंकटरमण मेळ्ळा म्हळ्यार तशी म्हळ्यार पापाचे आनी कसने एक स्वभाव कसने एक ना आनी कुटुंब ಒಟ್ಟು जावन म्हळ्यार सुब्राय कामत तन 5 बाबाव मागीर 2 जण नंद पुरा ಒಟ್ಟು तांणी पुरा ಒಟ್ಟು मेळ्ळू आनी म्हाका सपोर्ट दितात तांणी पुरा जाण पुरा आमगेली इडी फॅमिली तांणी मात न्ही आमगे कजिन्स तांगेल कजिन्स म्हाका कडपाडी फॅमिली पळयतना म्हाका खुशी जाता म्हळ्यार
पुरा काम करताना त्यांनी वटू काम करता ती पुरा मेळवून आता काला तशी अशे पुण्या मात्र ಒಟ್ಟು ಮೇಳ್ನು पुरा ते एका एकले हेल्प करचे की पुरा जनान तशी तशें म्हाका एक भरतनाट्य करच्याक एक घर चलावण आता आमगे ते मस्त अष्टमी शिवरात्री पुरा म्हळ्यार आमगेले माव नागदर्शन येत आशिल तशी जावन मस्त या जावन शास्त्रोत या न्ही आशिल्ले आतां ते नागपूजन आस तशी त्यांची फॅमिली म्हळ्यार हांव कशी दैवीक जावं हे आसना तशीच त्यांची फॅमिली पावल्या आणि पुरा जणे म्हाका सपोर्ट दिता ती आता खंयचे तांगेले प्रोग्राम कशें न्ही फंक्शन आसल्यार फूल मुद्दी देवा कर गो म्हणून म्हाका वाणी म्हूण आपोवचें घरांत तशी म्हाका 3 नांव वाणी नागवेणी आनी तृप्ती तशी हय तशी कर गो म्हणून म्हाका एक चान्स दिता आशिल्ले आनी म्हगेले जावजावे आता शिकता आसा ती म्हळ्यार आता मालगड जाव ज्योती काम कृष्णराय कामत ती वीणे शिकता मागीर म्हगेले दोन्ही ती भुजंगेश कामत निधी ती लायक फूल गणतिता मागीर KR कामत तांणी डॉक्टर तांगेल बायल समेत सुमा कामत लायक वॉयलीन बरसिता आनी शिकता ती लायक मागीर हान्नी समेत तांणी पुरा आर्टिस्ट आमगे पुरा जावची आर्टिस्ट म्हणून येता मागीर तांगेले चेडूवे भरतनाट्य शिकल्या आनीक कजिन दुवे भरतनाट्य शिकल्या मिगेल दुवे भरतनाट्य शिकल्या मलगडेले जावेले मिगेल स्टुडंट जावन आशिल्ले मागीर आनीक कजिन आले श्रद्धा कामत ती मिगेल स्टुडंट जावन आस तशी आमगेर एक फॅमिली वट्टू जाल्यार पुरा जानेक पुरा एक इंस्ट्रुमेंट ताका हांव मंचस एक कचेरी करी येता आमगेर फॅमिली म्हणून म्हळ्यार पुरा जाणा तशी आसाची आनी एक जावक मन तांगेल त्या या जावक वट्टू मेळवका तशी आसा पुरा काम करता पुरा जाणा लायक फॅमिली आनी आमगेले गडपाडी समाज लायक आस म्हाका केन्ना रथोत्सव वेळार तुगेले डान्सस न्हू गो महिला मंडळ तांगेर प्रति वर्ष प्रोग्राम जाता ताका हांव एक डान्स दिवचे आसता तांणी केन्ना निमगोचे फुडें तुगेले डान्सस न्हू गो महिला मंडळाक बारीक खूश हांव एक नृत्य प्रदर्शन करचें म्हळ्यार तांकां तांणी म्हणटा ती तूं डान्स करचो आमी पळोवचे येता ती म्हणून प्रोग्राम वय आणि तुम्ही मुखावेल एक ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಒಡ್ಡೋನ್ ಹೊರ್ಚೆ ಕತ್ತಿರ ತರಬೇತಿ ದಿತ್ತ ಸತಿ एक नृत्य शिक्षकी जावन एक आता पळोच वीक्षकालांतू मस्त चरडू शिकतर असता ती चरडू मात्र नाही आसक्ती असेल शिकतर असता कसं एक तुम्ही तांकां एक संदेश की एक मार्गदर्शन करू इच्छपावता ती म्हळ्यार आतां कालाक चेडूवांक कशी पॅरंट्स म्हळ्यार आतां मस्तक भायर अट्रॅक्शन जाता ती ती लायक भरतनाट्य शिकता मिगेले दुवेन शिक्को का म्हणून ताके घालतात मागीर ताकडे संगीत लायक म्हणल्यार ताके घालल्या मागीर तबले शिकयल्या फ्लूट शिकयल्या विणे शिकयल्या तांणी तांकां सानपणारीची तांकां गोंदळ घालून करूनच म्हणून मनशां कले म्हळ्यार मस्त पेशन्सार शिकू का आमी कशी शिकवण आमगेलें जीवन वत पळय तशीच आमी ताजी वटूची कले शिकू का म्हणून तांकां चेडूवांक कन्फ्युशनारी घालूनच तांकां एकच दोन कले करेक्ट त्या शिकवणे वटूची म्हळ्यार शिकवण आमगेलें एज्युकेशन मेन ताजी वटूची त्या वरची तशी तांकां या ऑपॉर्च्युनिटी तांकां या दिवका तांणी म्हळ्यार वर्का आमगेले जाणा वय तांकां सपोर्टी दिवन पॅरंट्सांची तांकां सपोर्टी जावन तांकां तशी वर्का आतां काले ते तांगेल्यान तेच तितले ताळमे येवका पॅरंट्सांत म्हळ्यार आतां जंप जावची चेड तांणी अंत हुशार आसा म्हळ्यार ते सामान्य म्हळ्यार मोबायल पळयता या आनी हुशार आसाची आमगेले चेडू हुशार जावका म्हूण प्रति पॅरंट्सान लेक्चर तप्पू न्ही सहज त्या आमी खंयची त्या चेडू हुशार आसा म्हणून लेखून त्या वाटेर तांकां एक चान्स दिला री तांकां शिकवण दिल्यार तांकां इंट्रस्ट पळोवन वाटेर आनी पुरान ते गोंदळ घालून मागीर खंयच्याकय नाशी जावचे नच
तशी सन्नारी कोरोनाच्या मार्गदर्शन करताना तांकां खंयचे मुख्य जावन तांगेलांत मस्त आसक्त आसक्ती आसा तेन्ना एक सणपणार आम्ही वेल्लारी तांकां एक तांची क्लास PUC की मागीर तांणी होड जाता तांणी त्या हाजेर वता ती तांणी ते करेक्ट जावन तांकां आजी ಒಟ್ಟು की म्हळ्यार एज्युकेशना ಒಟ್ಟು काम करतानाची ते करची तसले आतां मस्त जाण आसाची तसले ಈಗ काम करता तांगेले यावे करताले मस्त ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟುची करताले तशी ऑपॉर्च्युनिटी तांकां मेळटा तशी एक भजने तू वरची की तशी ಒಟ್ಟು तांकां एक या कोरून कन्फ्युजन शी कोरून या कोरोनाच म्हूण म्हणच्या शिकयताना तांकां पेशन्स सारी तांकां पेशन्स शिकोवका आमी पेशन्स सार शिकोवका तशी ताळमेर एक शिकल्यारी एक बदाची सरस्वती तेन्ना आमकां तांके लायक वाट दिता म्हूण तशी मागीर आतां आमगेल हे अभिरुची संदर्शन कार्यक्रम अंतू तुम्ही कोणाक हेजो धन्यवाद सांगूका म्हणचेलारी कोणा सांगूक इच्छ पावता ती फर्स्ट मिगेल्या अम्माकची हांव सांगता तेज्या तिणे म्हळ्यार तिगे जीवन शिके कश्टाचेची हांव हायस्कूल देखून मस्त हे म्हळ्यार तिका आरोग्य समस्या ना ती मस्त हे आसा आंगान प्रॉब्लेम आसा सांज देखून अस्थमा बोगली कोटा दूकी बोगली मंडी सुचे बोगली स्पॉन्डिलायटीस आसा डायजेशन प्रॉब्लेम आसा डिप्रेशन प्रॉब्लेम आसा मस्त प्रॉब्लेम आसा तिका मागीर तांतू तिणे एक म्हाका डान्स एक तिका भरतनाट्य कलाविदे जावका म्हूण तिगेले त्या मनोवायास पळय ते म्हाका सन्मान केला एक्चुअली तिका सन्मान करका म्हणच्या म्हळ्यार तिका तीन मिगेले दुवेक समेत तिकले हे करचे आसा खूब कर गो तुगेले अम्माले कर गो म्हूण तिका बद्यात फर्स्ट हांव तिकाची धन्यवाद करका जाता मागीर मिगेले अन्नाके तशीची अन्नान तंतू मागशी आतां वच्चाके निरूपक जावन मिगेले अन्नान करचे पुराके हांव खंयची डान्स प्रोग्राम दिता ताका पुरा निरूपक जावन तांनीच हे करचे तशी तांके हांव धन्यवाद पावता मागीर मिगेले बमनाक म्हणटा म्हळ्यार वाडीक जाता सपोर्टीव जावन रावका जाल्यार तांतू मूल कारण मिगेल बम्मुणूची म्हळ्यार खंयचे तांणी मिगेलांत कसं एक्सपेक्टेशन करनाची हांव तांगेलांत कसं हे करना तांणी मात्र हांव गेल्ल्या वाट्याक ताका सपोर्टीव जावन प्रति एक खंयचे हाका येता ती प्रति एकाक ते मिगेले एक भाग्याची म्हूण हांव लेखका तशी मिगेल चेडू वय मिगेले तूं मिगेल ओटूची भरतनाट्य शिकता ती वय करता मिगेल ओटू मिगेल पूत लॅपटॉपाक हेल्प करची ताणेची वय म्हळ्यार आतां पुरो लॅपटॉप अंत न्हू ताणेची पुरा पद्यानी घालून दिवचे इंट्रस्ट आसा शिकनी मात्र तोबली मातशी तिकलेची मागीर मिगेल फॅमिलीच्यांक पुरा आमगेले म्हाका सपोर्टी जावन राबिल्यांक आनी पुरा कापू जनाक कडपाडी उडुपी पुरा हांव हे केला तांकां पुरा जनाके आनी देवा हांव बदाची मिगेल जिवनांत एक ह्या नृत्य कले एक हाडलाक हांव धन्यवाद पावता आनी तुमकां तुमी म्हाका आनी मिगेले जावेक ती लता हरी कामत ती मालगार जाव जाता तिणे आमकां तुका एक टॅलंट आसा तूं एक दाखय एक म्हूण तिणे तिका एक धन्यवाद दिवचा पावता तशी तुमके एक मिगेले एक टॅलंट एक तुम्ही पडयलाक ताका एक धन्यवाद विश्व कोंकणी टीम तुमकां अभिनंदन करता म्हळ्यार सान प्रायरिता एक प्रोत्साह दिवन तितले आरोग्याचे ते कसने नाही म्हूण सांगून तुम्ही ते रब्बून हजाराके चड प्रोग्राम दिला ते एक संतोषाचे विषय आणि मस्त आतां चेडूं घरा काम कितले आसल्यार एक संदर्शनाक आपयतना तुम्ही संतोषार येवन एक तुमगेले एक आसक्ती अशा पुरो तुम्ही वयर येईल ते जीवन अशा पुरो एक नृत्याच्या विशयारी मस्त आमगेल वीक्षकांक माहिती दिलेला आसा आमगेल आयचे अभिरुची संदर्शन कार्यक्रमाक आयल्याक आमगेल विश्व कोंकणी पूर टीमा तर्फेन आणि वीक्षकां तर्फेन तुमकां हांव धन्यवाद सांगता धन्यवाद येदोळवरेन हे अभिरुची संदर्शन कार्यक्रमांतू तृप्ती जी कामत हंगेल संगात चल्लेले संदर्शन तुम्ही ऐकलेंती हे संदर्शन सकडांकೈ प्रीती जल्ला म्हूण हांव लेखता
हे कार्यक्रम सगळ्यांके इष्ट जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. तशी विश्व कोंकणी इंतवचालचे सकट कार्यक्रमाके प्रोत्साह करा. धन्यवाद.